गोवा एनजीटीच्या पुणे बेंचाक दिल्ली एनजीटीन ट्रान्सफर करूंक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एका पायार तयार। डीसीझेडएमएनूय सरकाराचीच लायन धरल्या। तांकाय पुण्या परस दिल्ली चड लागी। मात मुख्यमंत्र्याच्या एकाच पत्रव्यवहाराचो संदर्भ दिवन केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालय एक सांगता जाल्यार डीसीझेडएमए भलतेच। सीझेडएमए म्हणटा पर्रीकरान खंय पुणे बेंच एक तर दिल्ली ट्रान्सफर करात ना जाल्यार गोंयानूच दवरात म्हणून सांगिल्ले। गोंयाक पुण्याच्यान एनजीटीच्या दिल्ली बेंचा कडेन ट्रान्सफर करपाचे केशीत हायकोर्टा मुखार जीसीझेडएमएन भूमिका स्पश्ट केली। सीझेडएमएनूय सरकारचीच लायन धरल्या। मात मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या एकाच कम्युनिकेशनाचो संदर्भ दिवन एमओएफ एक म्हणटा जाल्यार सीझेडएमए दुसरेच। एमओएफान एफिडेविटात म्हणला ते प्रमाण 9 जूनाक केल्ल्या पत्रव्यवहारात गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान गोंय राज्य पुणे बेंचा कडच्यान काडून दिल्ली एनजीटीच्या मूळ बेंचा कडेन ट्रान्सफर करपाची शिफारस केल्ली आनी मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसे वेल्यानूच एमओएफान 11 ऑगस्टाक तशें नोटिफिकेशनूय काडिल्ले। मात मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या एमओएफा कडेन जाल्ल्या ह्या कम्युनिकेशनाचेर जीसीझेडएमए भलतेच सांगता। जीसीझेडएमए म्हणटा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान 9 जूनाच्या आपल्या पत्रव्यवहारात एमओएफाक एनजीटीच्या पुण्यातल्या गोवा बेंचाक एक तर दिल्ली ना जाल्यार गोंयांतूच ट्रान्सफर करात म्हणून सांगिल्ले आनी ते फुडें वचून जीसीझेडएमएन गोवा सरकाराची सद्याची लायन धरल्या। तांकांय पुण्या परस दिल्ली लागीं दिसता। पुणे एनजीटीचो बेंच गोंया खातीर खंय सोयीचो नाशिल्लो। पुणे टू गोवा तितली विमान वेवस्था ना। सरकाराच्या तिजोरेचेर पुणे बेंचाचो आर्थीक ताण जाणवतालो। सरकाराचे पुण्यात ऑफिशियल गेस्ट हाऊस वा रावपाची वेवस्था ना। इतल्यान जाल्ले ना। पुण्यातल्यो एनजीटी केशीच्यो फायली दिल्ली व्हरून हायकोर्टान दिल्ली स्थगिती फाटीं घेवची म्हूण सीझेडएमएची हायकोर्टाक विनवणी। गोंयांत एनजीटीचे सर्कीट बेंच सुरू करतले जाल्यार पणजे सुवात आसा काय म्हूण विचारल्यार सरकार ना म्हूण सांगता। पोन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेंत खंय 2 कोर्ट रूम आसात, पूण ती बिल्डिंग रिनोवेट जातकीच खंय वेलो फेलो बिल्डिंगेंतलो कोर्ट थंय शिफ्ट जातले। ताका लागून ते 2 कोर्ट रिते उरचे ना। तशेंच पाट्यावेल्या भाड्याचे स्पेसीस बिल्डिंगेतूय खंय एनजीटीचे सर्कीट बेंचाक सुवात ना। सरकार आनी सीझेडएमएच्यो जापो आयकून हायकोर्टान केस सोमारा दवरल्या। आतां जाप येवपाची उरल्या ती एनजीटीच्या पुणे बेंचाची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोय विद्यापीठान खंय सध्या 44% फॅकल्टी रिकामी। गोयच्या शिक्षण मंत्र्याक गोवा युनिव्हर्सिटीचे कांयच पडून गेल्ले ना म्हूण गोमंतक मराठी अकादमीचो अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर उलयलो। मराठी फॅकल्टी प्राध्यापकांचो उणाव म्हूण तो व्हायस चान्सेलराक मेळूंक गेल्लो। व्हायस चान्सलर काय म्हणतात, मराठी सोडूनच द्या, पूर्ण गोवा विद्यापीठ जे आहे ते अंडर स्टाफ आहे, 44% डेफिसिट आहे। असं वाटतं मला की आमचे गोव्याचे शिक्षण मंत्री जे मनोहर पर्रीकर जे आहे ना, ते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे थोडंही लक्ष देत नसेल असं एकंदरीत आम्हाला असं वाटतं यांच्यावरून, की मनोहर पर्रीकरने यांच्याकडे मिटिंगच घेतल्या नसेल। त्याला पडलेलंच नाही, गोव्याच्या शिक्षण खात्याचं त्याला काहीही पडलेलं नाही असं एकंदरीत त्याच्या जो व्हीसीकडे आम्ही आता जी बातचीत केली तर त्याच्याकडे सोल्युशन काही वाटत नाही। 44% स्टाफ अंडर स्टाफ आहे इथं, 44%, आणि ही कॅनॉट प्रॉमिस असं मिळत नाही म्हणतो, कोणीच नाही इथं गोव्यात शिकलेले कोणी नाहीच का? मराठीचे प्राध्यापक नाही म्हणतो तो, सरळ सरळ नाही म्हणून सांगतो तो। म्हणजे काय करायचं कळत नाही। म्हणजे शिक्षण मंत्री आपले लक्ष देत नसेल यांच्यावरती, असं कसं शक्य आहे की मराठीचे प्राध्यापक मिळत नाही? पणजे पुलिसांनी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक पणजे ब्रांचीचो व्हायस चेअरमॅन मार्कूस म्हणटा ताका लेडी स्टाफाचेर विनयभंग, जबरदस्ती आनी अब्रूचेर हात घालो म्हूण बूक केला। लेडी स्टाफान पुलीस कंप्लेन केल्या ते प्रमाण तिची ट्रान्सफर डिस्कस करपाक खंय ताणें तिका मेळपाक आपयल्ली। तिणें जागमाग केली ना म्हूण मार्कूसान तिका जबरदस्ती आडायली आनी आपल्या मडगांवां रूमार यो म्हूण सांगलें। घेवया एक ब्रेक।